नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज केंद्र सरकाराचो हौशी प्रकल्प विंझिनम डीप वॉटर बंदराचें केलें उक्तावण. देशांतलो जावन आसा पयलो सेमी ऑटोमेटेड बंदर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आंध्र प्रदेशाच्या अमरावती शारान राज्याक दिल्यो उदरगतीच्यो प्रकल्पाची भेट. सुमार 58,000 कोटी रुपयाच्या गुंतवणुकीच्या आधाराचेर उबारल्यात वेगवेगळे प्रकल्प. आयज वेस्ट शिखर संमेलनाच्या दुसऱ्या दिसा संवसारीक मिडिया संवादाचें जालें आयोजन. तंत्रगिन्यान आनी नवाचार आपणायतना संस्कृती आनी दायजाची बुन्याद आसप गरजेचें विदेश मंत्री हांणी सांगलें. आयज सावन गोंयांत सुरू जाता नामनेची शिरगांवच्या देवी लईराची जात्रा. आयज सांजे वेळार पेट्टले होमखंड. लाखांनी भावार्थ्यां सयत गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी घेतलो देवी लईराईचो आशिर्वाद. मुंबईत आयोजित वेस्ट शिखर संमेलनात गोवा पवेलियनाचो जालो आस्पाव. संवसारीक मिडिया आनी मनरिजवण वाठारांत थळावो प्रभाव वाडोवपा खातीर केंद्र सरकारान केला संमेलनाचें आयोजन. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या केरळ भेटेर विंझिनम आंतरराष्ट्रीय डीप वॉटर बंदराचें उक्तावण केलें. हे बंदर देशांतले पयले सेमी ऑटोमेटेड बंदर जावन आसा आनी हे उबारपाक PPP मॉडेल आपणावन सुमार 8,900 कोटी रुपयाची गुंतवणूक केल्या. ह्या बंदराचो पयलो भाग डिसेंबर 2024 वर्सा पुराय केल्लो. केरळ राज्य फाटल्या 3 दशकां सावन ह्या भव्य बंदराची वाट पळयताले. उक्तावण सुवाळ्याक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या बंदराक लागून म्हालवाहू जहाजांची येरादारी सुरू जातली आनी हातूंतल्यान देशाक राजस्व लुकसाणांतल्यान वांटप शक्य जातलें आनी केरळांतल्या लोकांक व्हडा प्रमाणांत रोजगाराच्यो संद्यो उपलब्ध जातले अशें नमूद केलें. इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है. अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी. यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे. अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट भारत के बाहर के पोर्ट पर होता था. इससे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता आया है. ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है. अब देश का पैसा देश के काम आएगा. जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विंझिनम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा. विरोधी पक्षाचेर खर टिका करता आसतना केरळचे मुखेलमंत्री P. विजयन आनी कार्यावळीक हजर आशिल्ले शशी थरूर हांचो सरळ संदर्भ घेवन आनी तांकां इंडी गठबंधनाचो खांबो अशें म्हणटाना आयच्या ह्या कार्यावळीक लागून बऱ्याच लोकांची न्हीद ना जावपाची आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है. यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा. PPP मॉडेल आपणावन उबारिल्ल्या ह्या भव्य आनी ऐतिहासीक बंदराचो संदर्भ घेवन दर्या वाठारांतल्या उदरगती खासगी क्षेत्रांतल्यान म्हत्वाची गुंतवणूक जावन ह्या वाठाराची उल्लेखनीय उदरगत जाल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलें. देश के मैरीटाइम सेक्टर को नई ऊंचाई देने में प्राइवेट सेक्टर का भी अहम योगदान है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पिछले 10 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है. इस भागीदारी से न केवल हमारे पोर्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड पर अपग्रेड हुए हैं, बल्कि वो
फ्यूचर रेडी भी बने हैं। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से इनोवेशन और एफिशिएंसी दोनों को बढ़ावा मिला है। और शायद मीडिया के लोगों ने एक बात पर ध्यान केंद्रित किया होगा, जब हमारे पोर्ट मिनिस्टर अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, अदानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पार्टनर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मंत्री बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि हमारी सरकार का पार्टनर ये बदलता हुआ भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या आंध्र प्रदेश भोंवडेर राज्याची राजधानी अमरावतीचे पूर्ण बांदकामाच्या प्रक्रियेचो बुन्यादी फातर बसयलो। ह्या कार्यावळीन आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उपमुखेलमंत्री पवन कल्याण हांचे सयत सुमार 4 लाख लोक वांटेकार जाले। ह्या कार्यावळी सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेशाक सुमार 58,000 कोटी रुपया गुंतवणूक केल्ल्या वेगवेगळ्या रस्तो आणि रेल्वे प्रकल्पाचो आयज बुन्यादी फातर बसयतलो। ते भायर तांणी मिसाईल परीक्षण रेंज प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसोवन 7 नव्या राष्ट्रीय महामार्गांचे लोकार्पण केले। कार्यावळीक मार्गदर्शन करतना अमरावती शारांत परंपरा आणि उदरगत एकठांय येवन एक आगळेवेगळे मिलन जाता अशें सांगून आयज ह्या शाराक दिल्ले साबार उदरगतीचे प्रकल्प थळाव्या लोकांच्या संपन्नाचे सुदृढ बुन्याद जावन आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। मुझे एक सपना सच होते दिख रहा है। एक नया अमरावती, एक नया आंध्र। अमरावती वो धरती है जहां परंपरा और प्रगति दोनों साथ चलते हैं, जहां बौद्ध विरासत की शांति भी है और विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा भी है। आज यहां करीब 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट का निर्माण नहीं है, ये आंध्र प्रदेश के आकांक्षाओं की, विकसित भारत की उम्मीदों की मजबूत नींव भी है। कार्यावळीन चंद्रबाबू नायडू हांणी उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला फाटल्या 10 वर्सांत राष्ट्रप्रथम ह्या भावनेक उर्बा मेळून नवे भारत घडयतना समाज कल्याण, उदरगत आणि सशक्तीकरणाचेर भर दिला अशी गवाय दिली। विथ मोदी जी मॉडल, वेलफेयर, डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, a new India is emerging. In this last 10 years, people have been empowered and 15 crore people have been brought out of poverty. That is his greatness. One side development, one side eradication of poverty. That is the philosophy, ideology of our Prime Minister. Recently, always what all you talk is keeping a nation first, not individual interest, anybody personal interest, only national interest. आयज वेव समिट 2025 चो भाग म्हणून मुंबईच्या जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरान संवसारीक मिडिया संवादाची सुरवात जाली। काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी 4 दिसाच्या वेव्स शिखर संमेलनाचे उक्तावण जाल्ले। आयज आयोजित मिडिया संवादाचे आयोजन केंद्रीय माहिती आणि वितरावण मंत्रालयान विदेश वेव्हार मंत्रालयाच्या जोड पालवान केला। कार्यावळीत उलोवप करतना विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी तंत्रगिन्यान आणि नवाचार आपणायतना आपली मुळां विसरून जावची ना अशें सांगतना परंपरा आणि दायज तशेंच तंत्रगिन्यान हांकां एकठांय हाडून नवो फुडार घडोवपाचेर भर दिलो। Its application and evolution, we must be guided by the belief that modernity is not a rejection of the past, but a constant quest
built on human achievements. For that reason, technology and tradition must go hand in hand. In many ways, technology can strengthen awareness of our vast heritage and deepen consciousness about it, especially for younger generations. माहिती आणि वितरण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ह्या कार्यावळीन उलयतना रचनात्मकतेक संस्कृतींतल्यान उर्बा मेळटा आणि संस्कृती ही साबार शिमो हुपून लोकांक जोडून दवरता तेन्ना संस्कृतायेचें संवर्धन करपी धोरणां आपणावप गरजेचें अशें नमूद केलें. Culture inspires creativity and it connects people across borders. We must support policies that preserve and promote all cultural forms. Focus is shifting towards local stories, the local culture, and we aim to build people-to-people and country-to-country exchanges. Creativity transforms imagination into shared experience. As a government, we must provide a fair chance for everyone to showcase their story to the world. We must incentivize local content promotion and enforce IP rights in a proper framework, among other things that we need to do in creativity. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारतान 29 एप्रिल मेरेन भारत देशांत आयिल्ल्या साबार पाकिस्तानी नागरिकांक परत मायदेशांत वचपाचो आदेश दिल्लो. ह्या आदेशा प्रमाण अठारी वाघा शिमेचेर खुबशे नागरीक पाकिस्तानांत परतले, पण काल म्हणजे 1 मे दिसा पाकिस्तानांत परत वचपाक पाविल्ले थंयच्या नागरिकांक खातीर पाकिस्तानाच्या प्रशासनान दारां उक्ती केली नात आणि हे नागरीक थंय अडकून पडले. आयज 24 वरां उपरांत पाकिस्तानान थंयची दारां उक्ती करून ह्या नागरिकांक देशांत परतुपाक परवानगी दिली. फाटल्या 24 वरां खातीर अटारी शिमेचेर अडकून पडिल्ल्या पाकिस्तानी नागरिकांनी आपल्या देशांत आपल्या नागरिकांक अशा तरेचे वायट वागणूक दिल्ल्या बद्दल निराशा उक्तायली. लोग सही जवाब नहीं दे रहे, सुबह से पागल बना रहे. 6 बजे से मैं यहाँ आई हूँ. कभी कह रहे हैं 10 बजे खुलेगा, कभी कह रहे हैं 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे. अब कह रहे हैं वापस जाएं, बॉर्डर नहीं खुलेगा. सुबह 6 बजे से आए मैं सर. अभी वापस जाने के लिए बोला कि आप वापस आ जाओ, जब खुल जाएगा तो देखेंगे. सुबह 10:30 बजे से यहाँ बैठे हैं. उन्होंने कह दिया कि आप वापस चले जाओ. 6 घंटे अगर वेट करते, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, गेट बंद है तो फिर आप क्या करें. आप जैसलमेराच्या मोहनगड नहरी वाठारांत पाकिस्तानाचो गुप्तचर सांपडल्याची खबर आसा. पठाण खान हाच्या 8 जयपूर पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. सैन्याविशीं व्हिडिओ आनी फोटो पाकिस्तानाच्या गुप्तचरांक धाडपाचो ताचेर आरोप आसा. जैसलमेर पुलीस, CID आनी IBन जोड कारवाय केल्या. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर. फौजी की एक ही सोच, एक ही धर्म, एक ही कर्म. आपका देश, हमारा देश, अपना देश, ये भारत देश. फौजी है, फौजी है. सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे DD नेशनल पर.
विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। आयज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रपती भवनांत आयोजीत एजिंग विथ डिग्निटी ह्या कार्यावळींत वांटो घेतलो। केंद्रीय सामाजीक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळीक ज्येष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टलाची सुरवात केली। तशेंच ज्येष्ठ नागरिकांक खातीर बांदिल्ल्या घरांचे आभासी प्रणाली वरवीं उक्तावण, सहाय्यक उपकरणांचे वितरावण अश्यो साबार कार्यावळी ह्या सुवाळ्यांत जाल्यो। त्या भायर समाज कल्याण आणि सशक्तीकरण खात्यान ह्या सुवाळ्यान ब्रह्मकुमारी संघटने बरोबर समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो केल्यो। ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकांक बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सुविधा आनी फावो तो आदार दिवपाक वचनबद्ध आसा अशें नमूद केलें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए न्यूनतम मानक भी तैयार किए। ये मानक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ऐसी सुविधाएं रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण वातावरण मिले। मैं मंत्रालय की इस सोच और पहल के लिए पूरी टीम की सराहना करती हूँ। ये प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपया प्रति परिवार तक का स्वास्थ्य कवरेज दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रही अटल वयो अभ्युदय योजना अभ्युदय भी वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई एक व्यापक पहल। राष्ट्रीय हेराल्ड पैशांचो घोटाळो केल्ल्या प्रकरणात सक्त वसुली संचालनालय दाखल केल्ल्या आरोपपत्राच्या आधाराचेर दिल्लीच्या राउज एव्हेन्यू न्यायालयान सोनिया गांधी तशेंच राहुल गांधी हांकां अधिसुचोवणी जारी केली। तांच्या सयत काँग्रेसीचे म्हालगडे फुडारी सॅम पित्रोदा सयत हेर कांय फुडाऱ्यांक लेगीत न्यायालयान अधिसुचोवणी जारी केल्या। सक्त वसुली संचालनालयान काँग्रेस पक्षान ह्या प्रकरणात केल्ल्या आर्थीक अनियमितपणाचो संदर्भ घेवन दाखल केल्ल्या ह्या आरोपपत्राचेर न्यायालयान जाप मागल्या। साबार फुडाऱ्यांनी जाप सादर केल्या उपरांत जर न्यायालयान हे आरोपपत्र मान्य करून घेतल्यार फुडली कारवाय जातली। राजधानी दिल्लीन फाटले कांय दिसा सावन गरमेचो ताप वाडिल्लो आसतना आयज सकाळी पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून दिल्लीच्या लोकांक तात्पुरती थाकाय मेळ्ळी। गडगड आणि नेटाच्या वाऱ्या सयत आयिल्ल्या ह्या पावसाक लागून दिल्लीची सामान्य जीण मात विस्कळीत जाल्या। कांय जाग्यांचेर झाडां हुमटिल्ल्याचे आनी बऱ्याच वाठारांनी उदक तुंबिल्ल्याच्यो घडणुको मुखार आयल्यो। मजगतीं भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसां खातीर दिल्लीन पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला। दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी आयज उदक तुंबिल्ल्या वाठारांची वैयक्तीक पळोवणी करून वाठारांतली दुर्वेवस्था सुधारून नागरीक सुरळीत जीण दिवप ही सरकाराची जबाबदारी जावन आसा आनी ताचेर बेगोबेग उपाय करतले अशें उतर दिलें। हजारों लोग जाम में फंसे हुए हैं और इन अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। सड़कों पे अधिकारी काम कर रहे हैं, प्रशासन दुरुस्त है और समय के साथ साथ इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। आयच्यान गोंयची नामनेची देवी लईराईची जात्रा सुरू जाता। गोंयची सगळ्यात भव्य जात्रा म्हूण वळख आशिल्ली देवी लईराईच्या जात्रेचे मुखेल आकर्षण म्हळ्यार होमखण आनी तातूंतल्यान उक्त्या पांयांनी प्रदक्षिणा घेवपी आनी आपल्या भावार्थांची परीक्षा दिवपी धोंड। ही जात्रा 5 दिसां खातीर आसता। आयज जात्रेच्या पयल्या दिसा लाखांनी भावार्थांनी भेट दिवन समेस्तांच्या उल्याक धांवून येवपी देवी लईराईचे दर्शन घेवन आशीर्वाद घेतलो। ह्या वेळार गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी लेगीत देवी लईराईचे दर्शन घेतले। उपरांत तांणी समेस्त भावार्थ्यांक वरवीं आणि देवी लईराईच्या जात्रेच्या निमित्तान आमी म्हणटा की सगळ्या जाणांक परबी भेटयता आसतना फाटले 8 दीस ह्या पद्दतीचो देवी लईराईच्या भक्तांचो ओघ देवळा कडेन लागला ते पळयल्या उपरांत देवीचे भक्त कितले आसा हें दिसून येता। जात्रा आयज सकाळी फाल्यां सकाळी पर्यंत फांतोडीत अग्निकुंडांतल्यान वयता सगळ्या
सगळ्या भाविकांकूय बी हांव खूब शुभेच्छा दिता. पवित्र अशें व्रत 8 दिसांचें उपकरणांतल्यान वचपाची परंपरा गेली कितलीशींच वर्सां पासून ही चालू आसा. हांव परत एकदा देवी लहराई कडेन मागता की गोंय सूख आनी समृद्ध जावचें. आमी जशें म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे विकसीत भारत आनी देशाचेर येयल्लें संकटूय दूर जावचें आनी विकसीत गोवा जावपा खातीर देवी लहराईचो आशिर्वाद आसचो. गोंयची अत्यंत फेमस आनी सबंद गोंयचे लोक ह्या जात्रेक येतात आनी हे व्हडांचें व्रत हें अत्यंत फेमस व्रत हें सबंद गोंयभर गोंय आनी गोंया भायर देवीचे धोंड आसात आनी एक मोठी जात्रा आनी तेचेर सगळ्या भाविकांची तेचेर भरोसा आसा अशी देवी लहराई तिची आज हांगा जात्रा. हांव सगळ्या भाविकांक लहराई देवीच्या जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता. संवसारीक पांवड्यार मिडिया वाठारांतल्या महागड्या व्यक्तिमत्वाचे लक्ष ओडपी वेव्स चिकस संमेलन काल सावन मुंबयच्या जिओ कन्व्हेन्शन सेंटरांत सुरू जालें. राष्ट्रीय चित्रपट उदरगत महामंडळान आयोजीत केल्ल्या ह्या पयल्या संवसारीक संमेलनात आयज गोवा पवेलियन उबारले. केंद्र सरकारान मिडिया आनी मनरिजवण वेवसायान भारताचो संवसारीक प्रभाव वाडोवपा हेतान ह्या संमेलनाचें आयोजन केलां. नवी दिल्ली हांगा IIA ओपन समीट प्रदर्शनाचें उक्तावण जालें. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हांणी तांचें उक्तावण केलें. विकसीत भारताच्या निर्माणेंत एक्सपो इकॉनॉमीचें योगदान वाडोवप ही एक मोख आसा. भारतीय एक्सपो उद्देग जगभर नेटान विकास करीत आसा. एक्सपो उद्देग रोजगाराच्यो संद्यो निर्माण करता अशें मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. इंडिया आज जिस तरह से प्रगति कर रहा है, द वे इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, भारत की इस प्रगति के साथ में भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा वैश्विक बाजार भी बना. दैट इज ऑल्सो ओपन एंड वाइडेंड अप द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द सेक्टर विच वी आर टॉकिंग अबाउट. आज जिस तरह से कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लेकर के बायोटेक्नोलॉजी से लेकर के सेमीकंडक्टर से लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर के क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट तक, कल्चर क्रिएटिव इकोनॉमी से लेकर के और AI टेक्नोलॉजी ड्रिवन सारे विषयों पर लेकर के भारत जिस तरह से प्रगति कर रहा है और पूरी दुनिया में भारत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में जिस तरह से उदित हो रहा है, उसने इस इंडस्ट्री के लिए अनेक जो है संभावनाओं के द्वार खोले भी हैं और जो पहले थे उनको बड़े गेटवेज के रूप में परिवर्तित कर दिया. आता घेऊया एक लहानसो विसव. संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल. डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. वाणिज्य आनी वेवसाय मंत्री पियुष गोयल हांणी आपल्या युरोप भोंवडेंत युरोपियन वेपार आनी आर्थीक सुरक्षा आयुक्त मारोस
शेफकोविक हांच्या सयत 2025 वर्साच्या निमणे मेरेन भारत आणि युरोपियन संघा मजगती मुक्त वेपार करपाक समजिकायेची कबलात निश्चित करतले अशी गवाय दिली. काल बेल्जियमच्या ब्रसेल्स हांगा जाल्ल्या बसकेन दोनूय पक्षांनी संवसारीक वेपारांच्यो समस्या सुटाव्यो करपा खातीर चर्चा केली. पत्रकारांकडे उलयतना वेवसाय मंत्री पियुष गोयल हांणी दोनूय देश आपली अर्थव्यवस्था वाडोवपा खातीर एकमेकांबरोबर समजिकाय खोल करपाचे वचनबद्ध आसा आणि ते खातीर दोनूय देशांच्या प्रधानमंत्र्यांनी फावो तो नेट लायला अशें सांगलें. Following the very clear directions from European President Ms. Ursula von der Leyen and Prime Minister Shri Narendra Modi. We also see this partnership as essential to boosting our economic resilience and fostering inclusive and sustainable growth in both regions. The momentum that this negotiation has gained and the progress we have made today is excellent, and we'll have another round very soon from 12th to 16th May in New Delhi. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 35.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उणेंत उणें तापमान 28.2 अंश सेल्सियसले नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज केंद्र सरकाराचो हौशी प्रकल्प विंझिंझम डीप वॉटर बंदराचें केलें उक्तावण. देशांतलो जावन आसा पयलो सेमी ऑटोमेटेड बंदर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आंध्र प्रदेशाच्या अमरावती शारांत राज्याक दिल्यो उदरगतीच्यो प्रकल्पांची भेट. सुमार 58,000 कोटी रुपयाच्या गुंतवणुकीच्या आधाराचेर उभारल्यात वेगवेगळे प्रकल्प. आयज वेव्ह शिखर संमेलनाच्या दुसऱ्या दिसा संवसारीक मिडिया संवादाचे जाले आयोजन. तंत्रगिन्यान आनी नवाचार आपणायतना संस्कृती आनी दायजाची बुन्याद आसप गरजेचे विदेश मंत्र्यांनी सांगले. आयज सावन गोंयांत सुरू जाता नामनेची शिरगांवच्या देवी लईराईची जात्रा. आयज सांजे वेळार पेटेंतले होमखंड. लाखांनी भावार्थ्यां सयत गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी घेतलो देवी लईराईचो आशिर्वाद. मुंबईत आयोजित वेव्ह शिखर संमेलनात गोवा पवेलियनाचो जालो आस्पाव. संवसारीक मिडिया आनी मनरिजवण वाठारांत थळावो प्रभाव वाडोवपा खातीर केंद्र सरकारान केला संमेलनाचे आयोजन. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 128चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.